टिकल चॅट शो पळयणाऱ्यांक मोग्यांनो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो उलोवणीत येवकार. आयज आसा आमचो 12वो एपिसोड ऑफ पिकल टिकल आनी आयज तुमच्या फुडें हांव हाडटा मुंबयचे स्टेजीची एक ब्युटी क्वीन चेडू न्हय चेडो. तो ब्युटी दिसता, ब्युटी न्हेसता, ब्युटी मोडटा, ब्युटी चालता, ब्युटी नाचता आनी ब्युटी गायता. You don't believe me? No? Then watch. थोड़ी सी हसी थोड़ी सी खुशी सांग मोगा केदना दिताय म्हाका मोग मुजो आसा ताजो हांव दिवूंक रावता तुका. थोड़ी सी हसी थोड़ी सी खुशी सांग मोगा केदना दिताय म्हाका मोग मुजो आसा ताजो हांव दिवूंक रावता तुका. मोग मुजो करूंक तुजीशी तुजी आपूण बायदा खुशी तुज्या जिवितांत आनीक संवसारांत आसतली भरपूर खुशी. मोगान तोकली जाल्यार पिशी रावता जिनासतना उपाशी. तूं ये मोगा गोपांत दवर म्हाका काळीज करता दोशी. So now you watched and now you believe me, huh? आणि हाकाच लागून सगळे तियात्र पळयणार ताका ब्युटी क्वीन म्हणून वाखाणटा. And so put your hands together and welcome Keneth Zuzarte, जाका Kenny म्हटल्यार सगळ्यांत वळखता. And here he is. Hello. Hi. Welcome to Pickle Tickle Chat Show. देव बरें करूं. Kenny बाब, तुवें आयज मेरेन आमचे थोडे भोव एपिसोड्स पिकल टिकलाचे तुवें पळयले आसतले, रायट? थोडे पळयले, सगळे पळयले, ऑल 11. Really? Yes. Oh wow, thank you so much. बरें, तशें जाल्यार तूं आमचे रुल्स जाणा आसतलो. I know all the rules. Okay, what are the rules? Rule number 1, smile and smile and smile. Rule number 2, okay. Be chirpy and more chirpy and very very chirpy. And rule number 3, yeah. Give you tit for that. Okay, but you have missed the real rule, the rule which I have made for Pickle Tickle Show. Really? Okay, and that is we do not want to hear तुझी पर्सनल माहिती आमकां आयकोंक नाका. पूण आमकां आयकोंक जाय ज्यो खबरो तुवें दवरल्या पळय त्यो. होय? Yes. जाय त्यो. आसा? होय. All right. Let's have it. Come on. Okay, Kenny बाब, माझो पहिलो प्रश्न तुका. Kenny, तुम्ही मुंबईचे मंगळूरान कलाकार वेगे. होय. जाल्यार आमच्या मुंबईच्या तियात्रांनी तुम्ही खाले कशे आयले गे? आता तुका जाप कशी दिवं? मंगळूरियन भाशेन या गोंयच्या भाशेन? तुका लायक जाता ते भाशेन. Now, I will answer in the Goan accent. All right, go ahead. Okay? Yeah. होय. ल्हानपणी जावन हांव एक तियात्र पळोवपी. Okay. कित्याक म्हजी मावशी आसली पळय ती सदांच आमकां तियात्राक व्हरताली. सेंट मेरीज मॅसगांव. आनी जायते तियात्र पळयतालो. आनी केन्नाय वचून हांव ग्रीन रूमान वचून बसतालो. आनी बेटी फन्स वॉज माय फेवरेट आर्टिस्ट. Okay. आनी ताका पळोवन म्हाका एकदम बरें दिसतालें कित्याक ताचें न्हेसप आनी ताचें मेकअप करता हांव थंय बसून ताका पळयतालो. धाकटो लावन हांव ताका बसून पळयतालो. तर आनी ताचे उपरांत व्हड जातच हांव सदांच चिंतालो हांव एक तियात्रीस्ट जातलो म्हणून. Wow. Okay. But I finished my 10th and I started singing in orchestras. आणि तेन्नाच म्हजी आंटी आनी फिलोमिना ब्राज ती दोगांय बरी फ्रेंडां. आनी म्हजी आंटी सदांच सांगताली फिलोमिना ब्राजाक कितें केन्नाय तियात्र घालता जाल्यार केनीक चान्स दी म्हणून. आनी त्याच वर्सा 1978-79 फिलोमिना ब्राज तियात्र येयलो. आशाची दोशा. आणि फिरून म्हाका तातूंत एक कांतार म्हणून दिलें व्हॉट वॉज रिटन बाय साली कुटिनो. आनी एक पार्ट दिली कॉमेडी
opposite Paul Romy. Okay. And I was a Mangalorean girl because for me speaking in the Goan language was difficult. Very difficult. Okay. Not little, very difficult. Okay. So I played a Mangalorean girl opposite Paul Romy, a Goan. Okay. And so you came into the Konkani theatre and you stayed. Wow. Yeah. Okay, Kenny, माझा दुसरा प्रश्न तुका. तू तर जाणाय आमच्या आदल्या तियात्रांनी चेडे चेडवांची भूमिका करताले कारण तेन्ना चेडवां आमच्या कोंकणी तियात्रान न्हेसोन आसली पूण ते आदल्या काळात आतां ते तशें जायना चडशें ते जायना पूण तूं ते आजुनूय घेवन आसा why are you so obsessed with dressing as a girl? You think I'm really obsessed? I don't know, you tell me. No, Sharon, I love acting as a girl. You do? Oy, आणि तू जाणाय हांव तियात्रान चेडू न्हेसोन आयला म्हणून म्हाका लोकांनी एक्सेप्ट केला आनी लोकांचो मोग आहा म्हणून हांव आयज पासून हांव चेडू and you know I have not always acted as a girl. No. Prem Kumar's Doyalpon. I've acted as a brother to Clotilda and comedy role. Oh, wow. And the son to Philomena Braz. Okay. Thanks to him, हांवें हिरोची भूमिकाय केल्या. Seriously? Yes, opposite Betty Naz is a heroine. Okay. For Alvarez Uncle's last year, Tujhe Enduri, Mujha Batan. Oh wow. But you know what? The audience came and told me, Kenny, never do it. And I'm happy the audience said, never do it. Okay, so they have already accepted you as a girl and they want you to play only the girl. Yes. Oh wow, that is good. Wow. Okay, Kenny, my next question to you. जायती वर्सां जाली तूं तियात्रमाचेर वावर करता आनी तुज्या अणभवाक लागून तुका जायते पुरस्कार फावल्यात इतलेंच न्हय पद अधिकार कोणूय फावला संस्थेचे आतां हांवें हो प्रश्न जायते जाणां कडेन विचारला पूण तरी आसतना हांव तुजे लागीं परत विचारता मुंबय तियात्र कमी जायत वेता ओ ते बंद पडपाची शक्य आसा दे आर गोइंग टू फायनली स्टॉप आणि आजचे जबाबदार जावन आसा तुमी मुंबईचे तियात्रिस्ट डू यू अग्री No. Why not? Before that, let me say, Bombay theatre केन्नाच born जावचें ना as you said. Oh, very good. Never. Very You will see that Bombay theatre will never stop. Very. Okay? Okay. Now, Now. for your second question. Yes. How are we responsible? Maka Sangshi. How are we responsible? You're supposed to carry on the theatre, have more performances, approach sponsors maybe. आता तूं हांव जाणा तूं कितें सांगूंक सोदता तूं सांगूंक सोदता लोक येना तिकेटी म्हारग जाल्या लोकांक दुसरो टीव्हीचेर डिमेट मेळटा हें सगळीं ही कारणां हांवें आयकल्यात जायते जाणां कडेन आयकल्यात पूण हांव कितें म्हणटा मराठी नाटकां जायना जाता गुजराती नाटकां जायना जाता तर ही कारणां आमच्या कोंकणी तियात्रांतूच कित्याक लागता होय होय मराठी नाटकां जातात तांकां स्पॉन्सर मेळटात गुजराती नाटकां जातात तांकांय स्पॉन्सर मेळटात आनी आमच्या गोंयच्या तियात्रांक कितले स्पॉन्सर मेळटात म्हाका सांगशी हांव सुद्दां म्हज्या बरोबर वता स्पॉन्सरा लागीं आनी तूं पळय कितले जाण आमकां मुखार सोदतात स्पॉन्सरशीप कित्याक दे डोंट गिव नो व्हाय वी हॅव स्पॉन्सर्स आमच्या लागीं स्पॉन्सर आहात थोडे आहात ओके आनी गुड स्पॉन्सर्स बट every time we can't approach the same people. It's not right. All right. So you can approach newer people. We have tried approaching. We have gone to different people, but it is not possible. Okay. Not possible. Okay. But maybe now, after Pickle Tickle, we get sponsored. Okay. I hope you all get it. Thank you. Okay, Kenny. तुवें उडोवत स्पॉन्सराची खबर काडल्या म्हणून म्हाका उगडास आयलो कांय सिनियर तियात्रिस्ट आमचे गोंयचे तेणी तुका अप्रोच जालोले विथ अ प्रपोजल आनी द प्रपोजल असो आसलो की गोंयचो एक तियात्र मुंबय धाडचो ताचे 10 प्रयोग करचे आनी ताचो सगळो देश पेज येवपा वचपाचो जेवणा खाणाचो सगळो फ्री करचो म्हणून तशेंच मुंबईचो एक तियात्र गोंया वचो ताचे 10 प्रयोग करचे अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स
पूण तो प्रपोजल खंय तुमी नाकारलो वो तुमी कांय रिस्पॉन्स दिवंक ना वो कितें तें कांयच खबर ना पूण म्हाका एक सांग यू डू नॉट वॉन्ट तियात्र टू बी हेल्ड इन मुंबय एट ऑल तुमकां नाका तियात्र चालवलें तुमकां दिसता कितें आमकां नाका तियात्र जालेलें हांव नको यू टेल मी वो प्रपोजल म्हाका उगड आसा थोडी वर्सां जालीं ओके आनी we had spoken about this Tita-Preto, Betty Naz, myself, आमचो MKK's president Francis Fernandez. But we felt that it won't be feasible. Why? Because of the same problem, because of the sponsorships, because of the expenses. Okay. We need a place for them to stay, the artists to come down. Okay. Like here, okay, we will be accommodated. But the artists coming from Goa and Yeta, can't go to Okay. आणि बॉम्बे अकोमोडेशन एकदम मारो जाणे आणि सगळ्यांची घरां धाकटी ओके सो हे व्हॉट इज स्पेस सगळो स्पॉन्सर आपण चॅनल्स काढून जाता न्हू तेच म्हणटा न्हू स्पॉन्सर मेळोंक जाय आमकां न्हू स्पॉन्सर मेळोंकूच डिफिकल्टी नो सो देन दॅट मीन्स द थिएटर नॉट गोइंग टू हॅपन एट ऑल इन मुंबई बहुत जातले तियात्र कित्याक ना जातलेच यार वी आर डुइंग दिस तियात्र ओके आता आमी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर म्युजिकल शोज और वर्कशॉप्स व्हिच ऑल आर डूइंग आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट थिएटर so you that means you are going to have theatre and theatre yes, is not theatre going to be will never die down very good bravo but what I am trying to say is that if you really work hard with additions of new artists yes then it is definitely going to happen and you are going to take the responsibility yes definitely आणि आमच्या बॉम्बे थिएटरांत आता सगळे जायते नवे कलाकार आहात जायते न भुरगे यंगस्टर्स आहात ओके चेडे आहात चेडवां आहात आमी सोदून काडटा आनी वी गिव देम एन ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म very nice exactly and they are also very accommodating and very supportive very nice and we are happy that we have children in Bombay who are willing to perform and very nice Okay, Kenny, I think तुझा ताव सुकला असतो. Okay, so let's go for a tea break then. Okay, चाव घेऊया? होय. Okay, खंयची चाव पसंत तुका? दुधाची काय काडी चाव? आमचं गौरव होय. दुधाची. अरे, गोरे हाते काडी चाव घे. होय? ना, I'm the opposite. Okay, so दुधाची चाव तुका, काडी चाव म्हाका. म्हापशा बाजारांत कुल्ल्यो विकता पांटिल्यांनी चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात दोळे म्हाका मोडून म्हापशा बाजारांत कुल्ल्यो विकता पांटिल्यांनी भरून सगळे चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात दोळे म्हाका मोडून चेड्यांच्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वाचूंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय चेड्यांच्यो कोडप्यो कुर्ल्यो जाय सान्याचे सोबीत दोंके जाय तांबड्या लाकाच्यो वाजोंक जाय गोस्ताक तीग लागोंक जाय That was good. No? Nice, refreshing. ओके आता आम्ही पुढे या होय या ओके केनी बाब तुझेर एक आरोप आसा मुझे आरोप होय आणि मुझे कोण तू कोई मँगलोरियन कल्चरल प्रोग्राम्स प्रमोट करता आणि आमचे गोंयचे तियात्र तू प्रमोट करिना तुम्ही कोण सांगला तुका कोण खबरे कर कोण एकलो न्हू कितले जाणांनी म्हणला होय जायते जाणांनी लोक खबरो करता तू अशें करता म्हणून I will never do that. Really? Yes. Why? I am fully for theatre. Really? Yes. Seriously? Serious. Wow! Yay! Okay, Kenny. I'm happy then when Mullate that you and your team members Yes. will not let theatre die. Why? Mumbai ते चालूच असतले आणि तुम्ही जाता तितले तुम्ही वावर करतले ते चालूच दवरून. आम्ही करता. I'm very happy to know that. पण एक मान ते तियात्र जातले ते बरे आसा. पण ते तियात्रान इतलोच लोकूय येवंक जाय
I want the audience like they used to come before. And I promise you, Sharon, yeah, that we will have houseful shows in Bombay. great. Okay, Kenny. Kenny, म्हाका तुझे एक आवडटा, you know, आणि म्हाकाच न्हय सगळे तियात्र पळयणाऱ्यांक पासून तें आवडटा. तें म्हटल्यार जेन्ना तुका कोण दुसरो कांतार कंपोज करून दिता ताचें नांव सांगून तूं फाटीं सोरना सोबे माजार ताचें नांव तूं परगट करता. दॅट इज व्हेरी नायस ऑन युअर पार्ट. इतलेंच तें आनी अशें करून तूं त्या कंपोजराक ताचें क्रेडीट ताका दिता आनी तुज्या प्रेजेंटेशनाची क्रेडीट तुका मेळटा. व्हेरी गुड. पूण एक मात आमचे जायते तियात्रिस्ट तशें करिना. आय डोंट नो वाय. कित्याक ते कोण कंपोजर ताका कंपोज करून दिता ताचें नांव सांगना लिपयतात. वॉट डू यू थिंक? तुका कितें दिसता? Sharon, to each his own or each her own. But आमी तियात्रिस्ट जावन आमी तांचो वालो दिवंक जाय, तांकां ड्यू क्रेडीट दिवंक जाय. ऑफ कोर्स. कित्याक जरी तर एक कंपोजर ना, we are nothing on stage. Correct. Yeah. What will I go and do on stage? Just dance and come back? Yeah, that's true. That's true. And not everybody has the talent to compose. Yeah. So you have to I can't compose even one line. So you have to take the help of someone who does compose. Yes, I can't But compose credit even one has line. to be given. Has to be given. Yes. And I always tell that. But some people don't like it when I say that. There are some who are against it. I'll tell you one incident. Okay. Okay, which happened with me. हांव जेकबाच्या तियात्रान 2005 राजोडकी ताणें म्हाका तियात्रान कांतार म्हणून ताणें म्हाका आपयलो. Okay. आतां म्हज्या कडेन कांतार ना. Okay. मागीर हांव बॉम्बेचे आमचे 2-3 कंपोजर आसले, बरे कंपोजर. Okay. आय हॅव सॉंग देयर सॉंग्स ऑडियो असो. तांकां सांगलें म्हाका ह्या ट्युनार कंपोज कांतार जाय. ताणें म्हाका कंपोज करून दिलें. तें अजुनूय म्हजे लागीं आहा. Okay. मागीर म्हाका लायक जावना बिकॉज देयर वॉज वल्गॅरिटी इन दोज सॉंग्स. Okay. मागीर हांवें बेटीक सांगलें बेटी बिकॉज बेटीन म्हाका एक कांतार बरयलें आदी सेक्सी सेक्सी मिनियेचर तियात्रान म्हणलेलें आनी बेटी तूं बरयताय. शी सेज केनी विल्सनाक फोन कर. Wilson will give you a song on this tune perfect. Okay. I said you're sure? He said yes. And he not say no to you. And Wilson phone केला आणि म्हाका येवं गोंय हांव 2-3 दीस उरल्यात. Okay. Okay. And Wilson phone केलो. Wilson, I want a song. What's the tune? He said Wilson. I said Maria Pitashi. बरें बरें संजय तुका फोन करता. Okay. संजय ताणें फोन केलो. Okay. Song is Song ready. ready. Song is ready. And Wow. song became a hit. Really? Yes. Wow. Bravo to the composer. I have sung songs of many composers, and I have come on stage, but I have got not even a single clap. Okay. So it doesn't mean that it's me who gets the clap. Yeah, it's the composer. It's the composer's also. songs, and the composer keeps me in mind and composes the song. So that is the one which brings the clap. Very good. Start. Okay, Kenny. माझा फुडलो प्रश्न तुका. तूं सोबीत दिसपी कलाकार, टॉल, फेर, हँडसम आनी जायती चेडवां तुजी मोगता आसतली. आय एम शुअर लॉट ऑफ गर्ल्स हॅव बीन चेसिंग यू. पूण आयज पासून तूं काजार जावना. यू आर नॉट मॅरीड. कित्याक? तुका तुजी आवडीची चेडो मेळोंक ना ओ तुका आनी कसलें दुसरें कारण आसा? What? Sharon, कादर सगळ्यांच्या नशिबान ना. Okay. जाय येता देवा म्हज्या नशिबान निर्मळ म्हणून. Okay. Okay. I'm happy the way I'm living. Okay, but they निर्मळ आसा ते बरें आसा पूण I'm sure you've broken a lot of hearts. I don't know, Sharon, how many broken hearts are there because I've not seen the pieces. Okay, Kenny. Now my next question to you is, हांवें आयकलां की चेडवांच न्हय चेड्या पासून तुजी लायन मारूंक सोदी म्हणून आनी एक लोकूय तुजो सारकोच फाटीक लागलो तुजी फाटूच सोडिनासलो. How did you handle him? And many more like him. All this fake news, where do you get it from? No, I don't know. It is not mine. हांवें विचारूंक ना. हांवें लोक उलयता म्हणून. लोक उलयता. हांव हें म्हजें. No, it's not mine.
Okay, so You know, Sharon, yeah. those were the days, when I was younger, much Okay, younger. okay. There were boys who never knew I was male. Yeah. They were. Okay. They were people, but Okay. I kept them. At arm's length. Yes. Okay. So that means you have broken both the girls' hearts and the boys' hearts as well. Those were the days, my friend. We thought they'd never end. Okay, that was great, Kenny. इतले वर्सां तुवें तियात्रान सारली त्या भायर तुवें तुमचे बेंगलोरीन शोय बा केले आतां तुज्या अनुभवान कसले तरी घडले आसतले तुजे सोमे some funny incident, maybe something sad, maybe scary, or something memorable. Could you share at least one incident with our Pickle Tickle Chat Show? What can I say? You know, Sharon, तू जाणा आसतले तू हांव तुमच्या बरोबरी नाचला तुमच्या तियात्रान तरी नाचला म्हजी ट्रेडमार्क एक forgetting the song. Really? But I will never let the audience know that I forgot it. Okay. Yes. And we had one well-known director, Prem Kumar, whom I am today what I am is because of him. Okay. You know, I used to forget my words, I used to forget my lyrics, and nobody would know. I would know, but I would pretend I don't know. But he would tell me, "Ngayo, kanta risol nahi no?" I said, "Na." "Kide na? Kanta risol nahi, tu kide mono nahi lai." I said, "Prem, put repeat ye le lo." Kide mono nahi be repeat. Very nice. Okay, that was very funny. Okay, and thank you so much for sharing that with us, Kenny. आणि चड देव बरें करूं आमच्या पिकल टिकल शोवाचेर तूं आयलो आनीक ओदीकूच रोंग हाडलो म्हणून आनीक त्या खातीर हांव तुका एक ल्हानशी भेट भेटयतां विथ लव फ्रॉम अस टू यू. Thank you, Sharon. म्हज्या पिकल टिकल चॅट शो मोग्यानो तुमकां हो आमचो शो लायक जाला आसतलो. And I'm sure you all have really enjoyed this session with our friend here, Keneth Zuzarte, who is also called Kenny. And now I'd like to say goodbye, good luck, good health, and a big God bless.